देवबरोबर प्रस्तावचे मोग जनको कोंकणी भाषेतली एकत्र या कार्यक्रमाचा हांव रेमंड डिकून येताकडे म्हणजे नंबर जावन आसा 9845419482 तुमच्या रेफरन्सा खातीर मोग जनो हरियका ब्रेस्तर दीस ಪಟ್ಲ 180 ಎಪಿಸೋಡ್ आणि ಐಸೋ 181ನೇ एपिसोड म्हळ्यार 181 हप्ते निरंतर आम्ही आणि तुम्ही या कोंकणी भाषेतली एकत्र कार्यक्रमात मेळ्ळ्या आनीक हर एक प्रयत्न एक विशिष्ट व्यक्तित्व एक अचीव केल्लें या कोंकणी समाजेंत जल्मोवन कोंकणी समाजेंतूच एक वाडून आयिल्लें नेकेत्र तुमच्या मुखार प्रकट करचे एक प्रयत्न आमी आनी V4 सांगता मेळोन हांव खंय आसा तें सोदून जाल्यार प्रसाराक V4 आमकां लक्ष्मण कुंदर आनी ताचे सांगती सहाय दितात हे दोनी उचित काम कोंकणी मायेच्या मोगान आमी करचें आमकां कोणी पेमेंट करना पूण कोंकणीक आमची देणगी कितें म्हणलें फाल्यां सकाळीं आमच्या उपरांतल्या जनांगान सांगत जाय आसले V4च्यान ह्या रेमंड डिकून इतलें बरें केलां कोंकणी खातीर केलां म्हणजे सांगत जाय म्हणल्यार एकाच उत्साहान हे आमी करता आसा आज परत कोंकणी भाशेंतली एकत्र ह्या कार्यक्रमांत आमच्या सांगता ज्ञानेश्वर नायक आसा एक BAMS डॉक्टर तितलें मात न्हय तो मंगळूरच्या सिटी कॉर्पोरेशनांत एक हेल्थ डिपार्टमेंटांत एक अधिकारी जावन आसलो तुमकां कळीत आसा कॉर्पोरेशनांत काम मेळ्ळां म्हळ्यार मंगळूरच्या कोणी सोडतलो तो जायचे एकलो दुसरो कोणी सोडचो ना तितलें मात न्हय ताची पत्नी थंयच कामां आसली तिणी सोडला आनी ती स्वंत एक आयुर्वेदीक शॉप करून बाळिका स्टोर तुमकां कळीत आसा BJ थंय आपणाची एक शॉप करून दोगांय फ्री कन्सल्टन्सी दितात आनीक तांच्या शॉपाचें नांव जावन आसा पतंजली आयुर्वेदीक कन्सल्टन्सी शॉप आनी हो दक्तेर विशिश्ट असो आनीक इतलें पुरो सांगल्या उपरांत तुमकां ताच्या विशयाक कुतूहल आसूंक पुरा आमी ताका स्वागत करुया ज्ञानेश्वर नायक मॅम नमस्कार तुमकां लेट करना पयल्याक आमकां बेजार आसा कित्याक म्हळ्यार तुमच्या एचिवमेंटा प्रकार आमी आपयलें लेट जालें म्हणून बघता आनी सुमार एक 1000 तो 1500 मुसर योगा कॅम्पाक गेल्यान ताणें परतून तितलें मात न्हय आनी हले सुमार आसा मुखार आमी आयकया स्वागत म्हणटा परतून सांगा तुमी तुमच्या भाग्या आवयपाचें नांव सांगा आनीक खंय जल्मल्यात खंय बरें एज्युकेशन जालें आनी परत सांगा नमस्कार सर्वांक V4 चॅनलांत आमगेले प्रमुख पत्रकार रेमंड डिकुन्ना भारी आत्मीय जाले आतां हांगेले मुखांतर आमकां एक अवकाश मेळ्ळा ते देखून V4 चॅनलाचे आनी पुरो दर्शकांक पुरो जन वापस नमस्कार ಈ ಕನ್ನಡ ಗಾದೆ ಮಕ್ಕಳು ಗಸೆತ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ तुमकां कोणाल्या ಬಗ್ಗೆ इंट्रस्ट आसा स्वयं म्हणून जाल्यार ताका परिचय आवश्यकत ना तुमकां इंट्रस्ट कोणाले ना जाल्यार ताका परिचय दिवचें नजीक द पर्सन who is interested in you he may not require any introduction जाल्यार स्टील तुम्ही हांगा निमगेला तीर्थ शंकाದಿಂದ ಬಂದರೆ ತೀರ್ಥ सांगा तुम्ही सांगता तशी मुगेल डॉक्टर ज्ञानेश्वर नायक हांव आयुर्वेदीक वैद्य जावन आसा मीन वेल योगा टीचर सर्टिफाईड योगा टीचर आल्सो मुगेल गांव उडपी जिल्ह्याच्या हरिकंडिगे म्हणून एक प्लेस इट्स अ स्मॉल विलेज पॉप्युलर जागो तो हरिकंडिगे हरिकंडिगे म्हणून एक प्लेस मुगेल हांव हेच गोपाल कृष्ण नायक आनी अम्मा मुगेली नारायणी नायक आमगेले सांदकून आमगेले विद्याभ्यासाक बारी कश्ट थंय लागींची आमी 6 जन चेडूं आनी 7 जन चेडूं एकले आख्ख मुगेली कसर म्हण सांगला रे आमगेले दक्षिण कन्नड जिल्हा स्कूल हांव तो हरिकंडिगे हांव 7th स्टँडर्ड सेवा जिल्हा मागीर 10th थंय 8th to 10th थंय पेरडूर हायस्कूल पेरडूर मागीर PUC 2 वर्सां हांवें MJC मणिपाल ज्युनियर कॉलेज मणिपालांत केलें नंतर मुगेलें BAMS विद्याभ्यास मैसूर युनिवर्सिटींत SDM कॉलेज ऑफ आयुर्वेद हासन ते करून ते केलें नंतर आयुर्वेदिक वैद्य दत्तर म्हाका आनी म्हळ्या म्हणके मंगळूर महानगर पालिकेंत वैद्याधिकारी जावन काम करचें 8 years I worked as a medical officer in Ayush medical officer in Mangalore City Corporation ताजे नंतर कसं जालें म्हण सांगल्यार हांव थंय सेवा करता आशिल्लो सर्वीस करता आशिल्लो तेन्ना
म्हाका बाबा रामदेव गुरुजी पतंजलीचे बाबा रामदेव गुरुजी कॉन्टॅक्ट जावन तांणी कसन म्हळ्यार सेवा इसमें भी कर सकते हो पतंजली में भी सेवा कर सकते हो म्हूण सांगून थंय तांणी ऑल ओवर इंडियान तो वैद्यांक आयुर्वेदिक वैद्यांक आयुर्वेदिक प्रचार करचे बिकॉज इट इज एन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ताजे खातीर ತಂತು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹಾವ ಸರಣಕ್ಕೆ 2005 ಆಜಿ ತೈ ಅದ 16 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ 16 ಇಯರ್ಸ್ ದಲೆ ಹೈ ತೈ ಪತ ಬಿಜೆ ಅಂತ ಸಂಗಲ ಮಣಿಕೆ ಬಾಳಿಗಾಸ್ಟ್ ಅವರ ಅದರ ಪತಂಜಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಂತ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ करता सदे मागीर ಯೋಗ ಅಂತವರೆ ಯೋಗ ಶಿಬಿರ ऑल ओवर कर्नाटक तुम्ही युनिव्हर्सिटी तन योगा केला पीजी आणि पतंजली तुची आमगेले पीजी डिप्लोमा योगा वरे कला मागीर पतंजली तो सर्टिफाईड योगा टीचर आमी सेवरल इयर्स थंय वचून 46 टायम्स हांव हरिद्वार पतंजलीक वचून एवरी टायम आई विल टेक लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम हियर ऑल्सो टू गिव द ट्रेनिंग ऑफ योगा ऑल्सो तशी आमगे एक सेवा रुपारी आमी करता आसा ती तशी योगा मस्त कडेन योगा शिबीर पुरा योगा योगा मस्त आसा तुमकां वय तशी फ्री योगा क्लासेस ऑल ओवर कर्नाटक इन्क्लूडिंग उत्तर कर्नाटक दक्षिण कर्नाटक पुरा केरळ कण्णूर हंग पुरा कडेन आमीच आमगेले स्ವಂತ खर्चार वचून फ्री योगा क्लास करचे तशी मस्त कडेन करता करताची अर्थ कसन म्हळ्यार वी हॅव प्रोड्यूस्ड लॉट ऑफ योगा टीचर्स there are in Mangalore also in all over Udupi Mangalore we have lot of yoga teachers and kasan karta sa म्हणून सांगल्यार free yoga class तुम्ही anywhere you call we give a free yoga class that is our motto mari health oriented ki what is your motto exactly we have one syllabus of yoga for all age group for example आमगेले एक योगा क्लासाक येत म्हण जाल्यार वी फिक्स अ टायम मॉर्निंग 5:30 to 6:30 तशी विल गिव 21 days or 30 days तशी ताने फ्री योगा क्लासाक ताने crash course दे कॅन ताने येवचे तांचो सांज चेडूं आसता ती एल्डरली पीपल आसता ती रोगी आसता ती हेल्दी पर्सन आसता ती सो वॉट एवर वी डू इज अ कॉमन योगा फॉर पुरा जनाक फॉर एक्झाम्पल सूर्य नमस्कार इट कॅन बी डन बाय ए ओल्ड पर्सन ऑल्सो ए स्मॉल बॉय ऑल्सो अँड वी डू सम प्राणायाम टेक्निक ब्रीदिंग टेक्निक पुरा सांगता ती तांचे खंयचे डिसीज क्युअर जाता खंयचे कंट्रोल जाता कोण हू इज नॉट सपोज टू डू फॉर एक्झाम्पल मी एक प्राणायाम करताना इफ ए BP आसा त्या पर्सनान स्पीड करून नजा विल एक्सप्लेन आवर योगा टीचर्स आर एबल टू डू ऑल टेल ऑल दीस थिंग्स सो तशी ऑल ओवर इंडियात आसा बट आय एम इन चार्ज ऑफ कर्नाटक पतंजली योगपीठ पतंजली तो वायस प्रेसिडेंट जावन आसा वय तशी कर्नाटक लेवलचे वायस प्रेसिडेंट वय तंतो एक सांगून सांगत नाशिल म्हाका दॅट्स गुड यस आमी पतंजली योगपीठात तशी इट्स अ फ्री सर्विस पुरा जन आमगे लोटो लॉट ऑफ पीपल एज यू आस्क सर मस्त कम्युनिटीचे मस्त हन्नी पुरा इवन आमी चर्चांत वरे लास्ट टायम योगा क्लास केले हांगा MRP la nearly one father upon the highest given me a beautiful chance for us to MRP opposite it was a lot of people had come the yoga class vare kala ami ek 21 days yoga class and he was very happy and tashi mast kade nami योगा शिबिर करता ती आणि आयुर्वेदाचे ಬಗ್ಗೆ नॉलेज दिता ती मागीर खंयचे एक कोणाक एक डिसीज असो म्हणून जाल्यार पर्टिक्युलरली त्या डिसीजाक आतां योग खंयचे कोरयता म्हूण आमी सांगचें अवकाश मेळ्ळा मागीर कशें म्हणून सांगल्यार इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुर्वेदा अँड योगा आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया ओनली थंय देखून आमी आतां पळय आमकां हांगा चान्स दिला V4 ಚಾನೆಲ್ ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆನ ಉಳಿಸೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ತಶಿಂಚಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ವಿ ಯುನೈಟ್ we can sangachadvam samvadadvam when we unite the strength will sangachadvam samvadadvam samvo manamsi janatam deva bhagam yata purve sanjanana upasite tan kannada nan sangachadvam when we unite together samvadadvam when we talk together samvo manamsi janatam kedna amgele manasthiti ekatra davnasta tednaka sandal we will get the strength deva bhagam yata pure because of this our elders got the daivatva lot of power ashiltanga that we have to once again we can accumulate मला आमच्या भितराडचे आता एक ब्रेक करण्याचे टाइम आहे ओळी मशीन लेखित कार्यक्रम होता आमच्या ज्ञानेश्वर डॉक्टर ज्ञानेश्वर नायक आणि ताणी उलयलें तुमी आयकलें हांव पुस्क जालो सच नॉलेजफुल पर्सन आज आमच्या मध्ये आसा राव आमच्या सगळ्या पळावी फॉर्नस कोंकणी भाशेन लेखित राहा एक ब्रेक काडण्यात
स्वागत मोगाच्या कोकणी बसलेले एकत्र या कार्यक्रमात आमच्यामध्ये असा ज्ञानेश्वर नायक डॉक्टर ज्ञानेश्वर नायक एक पतंजली क्लिनिक करून फ्री सर्व्हिस दिता तो एक कॉर्पोरेशनात एक वॉर्ड पोस्टर अधिकारी जाऊन असं लोपडा हेदोळ सांगलें आनी योगा विशय ताणें आमच्या पयलींच्या एपिसोडान सांगलें आता तो येदोळलो पोस्ट सोडून पतंजली क्लिनिक आरंभ करून उचित सेवे दिवच्या तले एका आमच्या जवळ ते फिरकी अरे कामाक ती मोबायल काही कशी आयली एक पोस्ट मास्टराचो पूत काही वाटलं काही पटली नातली कसं आयलो म्हणले आम काही कुतूहल आसा सांगा तुम्ही सांगा कशें तें जालें There are two types of potli. One is that which we count. One is countless. That is mog. So, तुम्ही निमगेल म्हाका पतंजली कसं लेखे म्हणून आमके खंयच्यान तो इश्ट ना की त्या काम करून नज खंयच्यान इश्ट आस की त्या काम करयता सो त्या देखून 2005 वेन म्हाका घरान तो हांव वेन आय वॉज इन मँग सिटी कॉर्पोरेशन क्वार्टर्स टीवी तेश पळयता आसतना वन बाबा वॉज टेलिंग दैट आ जाओ जितना भी आयुर्वेदिक वैद्य है आ जाओ हमारा साथ सेवा करो सो सेवा इज द वर्ड विच आई लाइक्ड सेवा सो त्या देखून एनीवे जीवन निर्वहण येदवका बट ताजे सेवे येदवका सो हांव थंय गेल्लो when I had been there even Haridwar yeah when I was a city corporation medical officer they get Mahendra Singh Dhoni he was the cricket under 19 cricketer was there he was not so popular so even he had come the mobile hai pura nashina mila selfie kadu nashila because lot of people live on this asa hame wach ka on this maka te gel kudla tan South India se kaun hai mun maka ha ha kela anekala one person from Mumbai some Shetty was there. So South India unta Mumbai. Yeah, he was from Mangalore. Yeah, hotel owner Karunakar Shetty somebody. He is a good big hotel owner from Mumbai. One सिर्फ 2 लोग तो तुम्हारा नाम क्या है म्हणता निमिल मका मेरा नाम हाउ सांगले मिगल नाम तो तुम्हें जगली बार आवेगे 100 लोगों को लेके आना रियली लिटरली I took Mangalore and Udupi 180 people to Haridwar then slowly कसं म्हणलं I have seen there Patanjali Yoga Pita Haridwar as a doctor आपल्याला मस्त नमने इनक्युरेबल डिसीसेस थंय प्राणायाम सेल्फ ब्रीदिंग टेक्निक आणतो तत्तस तो पर्सनली ही इज नॉट अ लर्नड डॉक्टर बट ही इज 10 times better knowledge डॉक्टर के चढ असता का यू माइट हैव सीन इन टीवी each and every what the anatomy physiology because if I have to tell this word I should confirm that so thai palaytana lot of people from all over world not only from India Patanjali Theta and yoga results and I also started doing yoga also from there मागीर कसं जालें म्हण सांगलें रे तशें रामदेव बाबाक साऊथ इंडिया तेगेलें योगा कॅम्प शिबीर जाता आशिल्लें ही वॉज इन लायव्ह इन टीव्हीज बट ही हॅज ताण म्हणलें साऊथ इंडियाक येता म्हणटाना तेन्ना एक वेळा धर्मस्थळाक आमगेलें विरेंद्र हेगड्यान ताका आपयलें तेन्ना आमगेलें TMAP कन्वेंशन सेंटर ते हॉलांतू योगा शिबीर दवरलें नेक्स्ट डे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग ऑन द फ्लायट वचका जालें ताणें तेन्ना इट वॉज ओवरवेल्मिंग क्राउड ते कितलें म्हण सांगलें रे दे वी कुड नॉट कंट्रोल इन द मॉर्निंग 3 o'clock फुल मॉर्निंग 3 o'clock फुल जावन चलें TMAP कन्वेंशन सेंटर मागीर सकयल हें गेलें कसन आमी स्क्रीन घाल न्हू मॉर्निंग 4 o'clock भितर स्क्रीन आनी घाल न्हू सगळेची हो क्राउड जावन रोड फॉर ब्लॉक जावन गेलें सो देन इज रियली हंत हागेलें ते पवर आसा बिकॉज इतली जन येवन अशी एक आमी एक ऑर्गनायज करता लो लेवल ऑर्गनायज केला इतले thousands of people came in the morning nobody must be aware that time 2010 की 9 की 10 आणतो तेन्ना वी थॉट रियली सेकंड टाइम बाबा रामदेव बाबाला म्हणलें नेक्स्ट टाइम यू हॅव टू आप आना ये मैंगलोर को तो करो शिबीर करो म्हणून तेन्ना आय वॉज इन चार्ज ऑफ मडिकेरी कुशाल नगरांत योगा शिबीर दितालें मागीर मंगळूर एंड उडपी चिकमंगळूर 4 कडेन योगा शिबीर तो आयोजन करे and believe it or not lot of people donated irrespective of religion because lot of people have one life membership 1 lakh 5 lakh 10 lakh तशें म्हळ्यार they wanted हें एक कॉन्सेप्ट ऑल ओवर हंत दवका म्हणून and he never speaks about any religion he may be a saffron but never he तांणी रामदेव बाबान कितले गीता सांगता तितलेची बायबलवर सांगता सो तशें ताजे गोत तशें पर तुमकां एंड वेन ही केम टू मँगलोर तागेलो तो स्टेजारी
there was a lady from Mangalore. Her name is she is a Catholic lady. She also spoke in अंतो मंगलोर अंतो. She told मुझे सिर्फ कोंकणी आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है. She was in America. Stella Tellis. She is Stella Tellis. Yeah. She is the in charge of all research अंतो तंतु चीज़ में ना. Still she is Stella in Haridwar. In Haridwar. She is the full in charge of research of Patanjali. And she came to Mangalore, and Baba Ramdev came to Mangalore. More nearly 30,000 people gathered. Hanga kai amgela Nehru Maidan anto. And he gave one beside him there was a lady by name Stella Tellis. Tigela hanga gaon. She got married to a Goan kodke hanga shop. Makai titla hai na आता. She spoke. मैं कोंकणी में बात करूँ कि कन्नड़ में इंग्लिश में बात कर, हिंदी में बात कर. मगर हिंदी तो स्पीच खेलते हैं. So because this is why I am telling. हम कसले संगतास मोर संगला all religions. त्याला सॅफ्रन घालपळयता तो एक हिंदू धर्माचे मात्र तशें न्हय. ही इज राष्ट्र सेवा, राष्ट्रभक्ती तागेली. इंडियाच्या आमगेले भारत देशाचे संस्कृत दावा, भारत देशाचे आयुर्वेद दावा, योग दावा, आमगेले प्रत्येक चाणक्य नीति और प्रत्येक ही इज वेल वर्स्ड विथ दैट. सो तांतूची मस्त जनक तन ही हॅज रीच्ड लॉट ऑफ पीपल ही हॅज रीच्ड. तशींची हांव नेर कसन केलें म्हण सांगल्यार ही केम टू माय हाऊस ऑल्सो. टू हरिकंडिगे पावन मिगल घरा का रामदेव बाबाईला मगर ये लाव मिगल हंगा पतंजलि क्लिनिक दाल को थई वरेला. मगर लास्ट 2 years बैक मिगल बैलेल बहिणी का कजिन सिस्टर वर्डिक दल हंगा थई कोरेता मला इंटिमेसी तितल्या ताणे हे केलं आमका. ही अटेंडेड दैट मैरेज आल्सो व्हाइल ऑन द वे येताना. सो तादिकून आमका उचित कन्सल्टन्सी फ्री कन्सल्टन्सी करता एक नेम्मदी खुशी असता. कसले म्हण सांगला रे एवरीबडी इज कमिंग विथ द पेन. आम्ही ऑलवेज कसले म्हण आमकां सांद करून शिकयलें तशें विंगडाल दुःख ಅಂತ आमी कसने जीवन कोरनच आमकां कसने दत्ता हेल्प करता तंतू. दॅट इज वाय आमकां सेवा करच्याक हें क्षेत्र लायक म्हण लेखून हांव मिगल बायल दोगय जण तंतू पतंजलींत फ्री सर्विस काम करता आसत. नेशन वाईज कितले गेले पतंजली आउटलेट्स एक्चुअली मोर देन मात्र फ्री म्हणटले तुम्ही. more than 8,000 outlets are there in the nation and overseas abroad वरे आसा. So tanto Patanjali चिकित्सालय with the doctors and without doctors Patanjali आरोग्य केंद्र मुतेश्वर आसा. Nearly 3,000 Patanjali doctors are there all over. थंय आफ्टर BAMS दत्तरी तन्नी थंय वापस 1 month ट्रेनिंग करका, स्पेशल ट्रेनिंग करका पतंजलि मेडिसिन्स ಬಗ್ಗೆ ट्रेनिंग करनो. they will be deputed to Patanjali चिकित्सालय. ताका पूरा सॅलरी why every doctor has got salary. hanga amka he has given the franchise idilla. We are not salaried. Myself and my wife is not salaried. एक ब्रेक करून घ्या. आमच्यामध्ये असा डॉक्टर ज्ञानेश्वर नायक आणि पतंजली विषयात तो कितले सांगता म्हणून ऐकया. आणि एक एपिसोड राखो रावा आमच्यामध्ये पळ्या आम्ही पूर्ण कोंकणी भाषेत लेखत राहा. एक ब्रेक करून घेता. स्वागत बघा कोकणी भाषण एकत्र या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा ज्ञानेश्वर नायक डॉक्टर तो आणि एक मंगळूर कॉर्पोरेशनचो एक डॉक्टर जावन असं सोडणं पतंजली एक आयुर्वेदिक क्लिनिक जावन उचित सेवा दिवन आसा. आणि बाबा रामदेवाचो बारी लागशिल्लो संगती आमी ऐकले. पूण तितलेंच ऐकल्या पावना. आता आयुर्वेदिक कित्या तुम्ही MBBS कित्या नाही कित्या व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन दॅट. ओके रेमंड डिकुना सर more than 38 years पत्रकार तुम्ही जावन you might have taken a lot of 1985 स्टार्ट केला. 1985 स्टार्ट करून you might have taken more than thousands of doctors interview. but you are special. Thank you. तुमगेला दुसरं कोणी म्हणो ना. Okay. But still Ayurveda, why I opted Ayurveda? Think मिगल इच्छाच by really by small अंतस्तानांचे I would म्हाका Ayurveda yoga tant भारी इंटरेस्ट आशिल्लें and it is worth now. तुमगेले अम्मा yes they were the inspiration of 100%. My parents are my inspiration, particularly my mother. She is still
using all types of आमगेले घरांत कसं एक तयार केल्यार मी हांव एक आयुर्वेदिक आमगेले हरिकंडी घेता सर शी 76 हरिकंडी प्लेस अंत सर शी इज 76 and my father is 82 still he is रुख चढ़ता he is climbing tree and तांग आपण नडिया गप्पलो हंगा चर्चा वय बिकॉज कसं जालें म्हळ्यार आमी आयुर्वेदिक वैद्य दोन कसं मेडिसिन दिल्यार नाका हांव म्हगेले एक तयार करून घालता म्हळ्यार तेंच पळय तुगेले पेशंट फ्री दिवन पळय म्हण म्हणटा तशी दीस आमगेले घरांत कसं एक सरावंडींग वातावरण आसा की सेम थिंग आमकां त्या दत्ता म्हणचें आमगेलें तो तुमी म्हण जैसा अन्न वैसा मन आमी कशी अन्न खाता तेंच आमगेलें मन जाता ताकाची आमी घरांत कसं दुख्खा विशयार दुख्खाचे सीन पळयताची फूड खावच्या नज्जा तशें म्हणटा न्हू तशींच आमगेल्या घरांत कसान पुरो उलयतात की तशींच चेडवांक हें जाता आयुर्वेदा ಬಗ್ಗೆ लोक येता आतां मस्त जनाक आयुर्वेदा ಮಾಡ್ತೀಯ म्हण सांगल्यार अयो ಅದೊಂದು ಬೇಡ ನನಗೆ म्हणटा ती बट नाव द टायम हॅज चेंज्ड देर इज अ वर्ल्ड वायड particularly after corona and all this infectious disease and each and everybody is aware of their own immunity now the word immunity is from ayurveda जादू गोळी खावचे सोडला ना भाई त्यामुळे ते काय ना तकलीफ पडपड झाली रे गोळी करेक्ट आता प्रत्येक तुम्ही म्हणा की each and everybody knows what the health is सगळे इम्पॉर्टन्स हेल्दी पर्सन जोर पोट्ट भूक जाल्यार मात्र भूक कसन कळटा पोट जेवण भर जाल्यार भूक कळना सेम वे healthy person do not know what real health is when he becomes ill health then he will thrive for what that is why yoga and ayurveda is very important because the motto of ayurveda when you ask any ayurvedic doctor what is the main goal of ayurveda he says ಸ್ವಸ್ಥಸ್ಯ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ರಕ್ಷಣಂ ಅತುರಸ್ಯ ವಿಕಾರ ಪ್ರಶಮನಂ ಚ ಸ್ವಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದೇ ಆಯುರ್ವೇದದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಕ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ तका यस केदनाय हेल्दी पर्सनाक हेल्थ मेंटेन करचे आयुर्वेदाचे उद्देश नेक्स्ट रोग गुण करचे खंयचे आयुर्वेदाक मेडिसिन एक वैद्यान एक पेशंटाक रोगीक दिल म्हण जाल्यार एवरीबडी सेस पुरा जन सांगतात कसं म्हळ्यार आयुर्वेदिक मेडिसिन्स आर लिटल स्लो एक्टिंग it is very costly because for example I'll give kancha ayurved if me or you prepare one medicine ek tulsi kasane ek medicine kel mondalari I remove the tulsi I'll make a tablet it will become this much if once again maka ta wapas tulsi grow kar katale it takes time for 6 months ki 1 year ki dauka but we have to collect because the concept India to after Patanjali Ramdeva bankel magri lot of for aloe vera kit world wide the nillikai amla त्या वर्ल्ड ಬೇರೆ विंगड कंट्री दाखवून इंडियाक इम्पोर्ट जाता बिकॉज हांगाची दायनाशी भायर दाखवून इंडियाक येता आसा इट्स अ लार्ज स्केल कसं जालें म्हणून सांगलें ईच अँड एवरीबडी नोज द व्हॅल्यू ऑफ आयुर्वेदा नाव फॉर एक्झाम्पल आमी तावळी उलयल्या म्हणक्याची च्यवनप्राश निमगीत आशिल्लो च्यवनप्राश सांगा हय तुमी निमगीत आशिल्ले तुमगेलो इंट्रस्ट म्हाका खुशी जालें च्यवनप्राश अक्षय कुमार दाखयता वय तशीच each and lot of companies manufacture च्यवनप्राश च्यवनप्राश is a ayurvedic medicine why the name you wonder why the name च्यवनप्राश has come ताका एक स्टोरीच आसा च्यवन इज एन भारी एक ओल्ड एज्ड ऋषी ताणें एक ध्यान करता आसतना तागेले पोर हुत्त येयले हुत्ता मण्णीन हुत्ता येता आसतना ताणें हुत्त करता आसतना ध्यान करता आसतना कसन जालें म्हण सांगल्यार तागेले दोळ मात्र भायर दिसता आशिल्ले वन स्मॉल राजकुमारी वायल प्लेइंग ते घरान ते खेळता आसतना हे कसन भारी चंद दिसता म्हण कड्डी घाली तागेले दोन दोळ गेलो तागेले दोन दोळ गेलो तेन्ना ताणें भायर येवन दोळ दिसन ताका त्या राजा कळ्ळें रायन मुगेल धुवेन हें कसन की केल्लें म्हूण दी स्टोरी बिहायंड दीस एंड मे बी हय राजा कळ्ळें ताणें कसन म्हळ्यार गुरू तो एक व्हडलो सन्यासी च्यवन महर्षी तागेले एक दोळ गेलो न्हू म्हण सांग ताका कसन करता म्हण सांगल्यार तुगेले सेव करचे खातीर मुगेले धुवेक तुका व्हडी करून दिता म्हण 11-12 years एक व्हडी करून दिता म्हणटा ताका आनीक कोप येता म्हाका इतली ओल्ड एजाक इतलो सांजचे एक व्हडी करून घेतल्यार तितलो सेव करचे कसन हांव म्हाका येवन ना म्हणटा ना तें तूं हें करी म्हण पळयलें देन ही फॉर्मुलेटेड by the help of Ashwini Kumar आमगेले आयुर्वेदांत आसा तांगेले मुखांतर यव्वन येवच्याक बॉडीक यव्वन येवच्याक नथींग बट इम्युनिटी एंड दोळ्याक केसाक ऑर एवरीथींग बिकॉज इट इज मेड आउट ऑफ नेल्लिकाय नेल्लिकाय हनी एंड तूप तातूंत पुरो दालचिनी पेपर शुंठी एंड बारले एक फॉर्मुला आयुर्वेदांत च्यवनप्राश म्हण एक आसा ऋषीचे पुरो गुणतंत्र आसा गुण आसता यव्वन येता ತಂತು ಯವ್ವನ್ ಎತ್ म्हण सांगल्यार वन्स तेंचे स्वास्थ्य रक्षण स्वस्थ व्यक्तीला स्वास्थ्य मेंटेन करपाक वय म्हण जाल्यार मस्त नमुने आसा एक च्यवनप्राश खाली एक आवाळ केल्यार पुरो जाता
अवाळो वय, वय. नेल्लिकाय नेल्लिकाय. नेल्लिकाय डेली ते खेळ म्हणटाला री ताका मनशाक इट्स अ जनरली एंटी ऑक्सिडेंट म्हण मीन मॉडर्न अँटी ऑक्सिडेंट तो शब्द तुम्ही उपयोग करून तो बसलो तशी मस्त नमुने आतां होल बॉडी मसाज करून घेवचें एनी ऑयल तुमी घरांत तूं आतां आमगेले कोस्टल एरियांत कोकोनट ऑयल इज बेस्ट ऑर तिल तेल एಳ್ಳೆಣ್ಣೆ शुद्ध एಳ್ಳೆಣ್ಣೆ इट इज अ बून टू आमगेले ह्युमन कायंड एಳ್ಳೆಣ್ಣೆचा स्पेशालिटी कसन म्हण सांगला री कितले वर्स गेले री ते वायट जायना. There is no expiry date for pure gingerly oil. Yeah. When it is manufactured in the ethical way, is never get ಅಂತ ಕಿತ್ಲ 1000 year गेल्यार वायट जाना घेता. तिलोद्भवम तैलम तैलाक नावाचे तैला म्हण नावेले तिला निमित्त. तिलोद्भवम तैलम तैला म्हण नावेले तिला म्हळे एಳ್ಳು. तिलोद्भवम तैलम तशी त्या तैला जस्ट ऑयल मसाज केले री पर्टिक्युलरली नाव द हेमंत ऋतू. आता शरद ऋतू हेमंत ऋतू हे पर ऋतू तो शी चड आसा. शी मीन्स कोल्ड वेदर इज दिस टाइम द एनर्जी इन ह्युमन बीइंग इज मच. ही कॅन डायजेस्ट एनीथिंग. Yes, now you can take 1.5 whatever you have taken in the summer. You have to, unless the Agni will digest what other parts of your body. The digestive fire which you have inside, if you don't eat, despite तुमका चड पोट्टा भूक आसा तुम्ही हेमंत ऋतू अंतू आणि अंतू नेक्स्ट शिशिर ऋतू अंतू शी खाता मस्त. नॉर्थ इंडिया अंतू यू कांट बी ओनली आईस यू कैन ओपन. whereas Baba Ramdev is doing yoga with the one dhoti, single yodi. It's a miracle. That is, we are with the 4-5 sweaters with one small eye. He is with the single dhoti. That is the really once we have to see. ताणकोणी शर्ट ओपन केलं म्हणून तागेल मागीर शिंगावन हें जाता. सो what I was telling, oil massage body का oil massage आणि पट्टा बुके विषय या महिन्याचा नेक्स्ट महिन्यात शी खाताना आवर आमगेले बॉडी पुरा कोल्ड असनो. अग्नी इज विल इनसाइड. Agni will be inside. Digestive fire it is known as Agni, Jataragni. It can digest Jataragni. It can digest anything whatever you consume. So that's why एखाद्या वेळा फूड गुणे घेतलं तरी कसं म्हणा सांगा. when despite ताका चड पोट्टबूक आसून आनीक ताणें कसं खाय न्ही म्हण जाल्यार ही त्या कसं करता अग्नी कसं म्हणा बॉडीत विंगड पचन करता. So you will feel weakness. That is why Ayurveda specially mentions ಋತುಚರ್ಯ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹ್ಯಾ ಋತು ಅಂತೂ ಶಿಶಿರ ಋತು, ವಸಂತ ಋತು, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ವರ್ಷಾ ಋತು, ಶರದ್ ಋತು, ಹೇಮಂತ್ ಋತು. 6 ಋತುಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. thousands of year back they knew. ತಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಶಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾ ಋತು ಅಂತ ಹೇಂಚಿ ಹ್ಯಾ ದತ್ತ, ಹ್ಯಾ ಋತು ಅಂತ ಶೀಂಚೆ ಫ್ರೂಟ್ ದತ್ತ, ಹ್ಯಾ ಋತು ಅಂತ ಶೀಂಚ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಅಂತೂ ಚೇಂಜಸ್ ದತ್ತ, ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಆಯುರ್ವೇದ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ಡೇಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ विल थ्राइव फॉर दिस थिंग. एक ब्रेक काढूया. काँग्रेशन लेखन कार्यक्रमाचा आमच्या असा डॉक्टर ज्ञानेश्वर नायक आणि ही इज अवर लॅम्स नायक पूर्ण विषय सांगता आवड असतो ना. कोंकणी एकत्र या कार्यक्रमात एक लहानशी ब्रेक काढून परत येता राव आमच्या सगळ्या पळ्या विपूर्ण कोंकणी विषय एकत्र एक ब्रेक काढून घेतो. स्वागत बघा जरा कोकणी भाषेतले एकत्र या कार्यक्रमाचा आमच्या कडेचे एपिसोड या आईच्या दिसा आणि डॉक्टर ज्ञानेश्वर नायक इथलं पुरं करताना उचित फ्री आणि पुरा म्हणतो ना त्याच्या फॅमिलीची गत किती बरोबर त्याची मिसेसची काम सोडून त्याच्यावर असं म्हणतो तो. सांगा तुमका ते फॅमिली मेंटेनन्स करून कसे जाता. नाईस क्वेश्चन. तुम्ही मेरे सांगला फर्स्ट Michael Dicuna sir, your wife is a lecturer in a nursing college and daughters one is an engineer and one is in तुम्हाला अंतो आमचे जर्नलिझम सपोर्ट करता. So each and every family will support definitely. मुगेले बायले इज आयुर्वेदिक डॉक्टर and PG diploma yoga and also and maka doni boys are there. One is Balaji and one is Abhay. One is PUC first year and 10th standard 6th असा. फॅमिलीन तो सपोर्ट ना अशें कोणाक कसं करून जायना शुअर डेफिनेट ना. कसं म्हणून सांगला रे तो कितले रीच दवख जाल्यार रे नैवे ताण कंप्लिटली फॅमिली सोड ताणे हे वचका विथ द फॅमिली इज ए आर्ट. विथ द फॅमिली पुरा जन सपोर्ट घेवन अशें वरच मुखार वचका भारी इम्पॉर्टंट. म्हाका आमगेल बायल
म्हाका घरांत पुरा जन लायक सपोर्ट दिता ती आनी आमगेले पतंजली टीम आंतो इन आवर पतंजली टीम Extended family. या It is called extended family. एक्सटेंडेड फॅमिली आमगेले भवरलाल आर्या म्हणून आमगेले राज्य स्टेट प्रेसिडेंट आसा भवरलाल आर्या ही इज रोमिंग ऑल ओवर कर्नाटक एंड होल साउथ इंडिया each and every day just like Baba Ramdev. Because tagale the prayer and Karnataka Ramdev. Karnataka, why? Karnataka Ramdev. He is called Powerlal. Ramdev Baba Tashi manta taka. He is 365 days he will be in tour and free yoga class karta sa. Thousands of people are attending. Particularly North India and North Karnataka tak masta and basically he is from North Rajasthan. He speaks Kannada. He is the president of local Kannada Sangha. Sindhigi Kanchki anto. सो ते बरे येता लायक करून तशींच आमकां एक मस्त प्रेरेपण तावर येताला लोकली बिकॉज आमकां पतंजली भितर आमगेले एक समिती आसता तातूंत मस्ट जन योगा टीचर्स प्रभारीस पुरो आसता ती तांणी जॉयन जायना अशी कसंय करूं जायना आनी हांव उडपी चिಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು हे 3 डिस्ट्रिक्ट म्हाका मेन इन्चार्ज दिला सो तादेखून हांव थंय आनी वता आसतना म्हगेले वेरी कन्सल्टन्सी करता म्हगेले बायल थंय वचता इन द मीन वायल माय चिल्ड्रन आर इन 10th and PUC now is a very important time so to balance this very very important तादेखून तांगेले फॅमिली चंगल सपोर्ट म्हाका मेळचे वचून हाजी म्हाका कसंय एक साधन करूं दत्त आसता तुमगेले नंबर 1 शॉप कसं प्रोडक्ट मेळटा is ours is award winning shop in Patanjali in South India in the last since February years hamgele next to opposite to Baliga stores opposite to Baliga stores Vijay tantu kasan mod sangla re Patanjali ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗಲೆ ಸ್ವದೇಶಿ ವಸ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ FMCG ಆಟ ಮೀಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪತಂಜಲಿ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಸ ತಂತ ಇನ್ ಮೀನ್ ವೆಲ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪತಂಜಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ विल बी सिटिंग इनसाइड सो ताका कसं म्हणटा टीव्ही तर रामदेव बाबा योगा क्लास करता कसं हें पुरा आसता म्हणटा सो ताका हांगा फ्री कन्सल्टन्सी मेळटा थंय ताका संद ते मेडिसिन्स आनी आयुर्वेदीक मेडिसिन्स बरोवन दिता फॉर दॅट मेडिसिन ही हॅव टू पे तागेले कसं मेडिसिन आसता ताका शुगराची BP की कोलेस्ट्रॉल डायबिटीस खंयचेय एक ओबेसिटी खंयचेय एक रोगाकय सेफ मेडिसिन्स पतंजलीचे मेळटा सो तांतू ताका कन्सल्टन्सी फ्री आसता ही हॅज टू तागेले मेडिसिन पे करता जाता आनी मस्त नमुने तागेले प्रॉडक्ट्स लिटरेचर्स योगा ಬಗ್ಗೆ मागीर साबुनो सोपू शांपूस मस्त नमुने डेली यूज करते पूरा प्रोडक्ट एवरीथिंग and is a unique product also so tadikuno economically whether it is a cheap compared to any other ata mast it's tagale seva hechadakun karta asta because he hails from hantu donations aj prakar yevnu most chanak more than कितले 50,000 people are working under Patanjali all over India 50,000 people care जावन सेवा जीवनदानी म्हणून तागेले काम करता जीवनदानी म्हणजे विदाउट सॅलरी लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग देर and volunteers with highly हें करता तुम्ही आता म्हणले ॲडव्होकेट तुम्ही सर्व्हिस करता तशीच फॉर अंतू एक समाज लॉट ऑफ पीपल देर ओन तांगेलें इंटेंशन कसन आसा तशें आतां यूज करूंक Patanjali we are also inviting all the people to work with us because we do free yoga classes and free camps and etc. So purajan कोण दलती की नहीं इंडिया खंयचेय मूल्या दाखोवन any corner of India you can join hands with any Patanjali or any other yoga antu because that is our own science ताजी गतीरा आता एक पतंजली शॉप स्टार्ट कर जाल्यार मंगळूरांत मस्त पतंजलींत शॉप स्टार्ट करता जाल्यार द पर्सन फ्रॉम पतंजली विल कम आनी तांगेले इतले एक मेजरमेंट आसता इतले मेजरमेंट आसका मागीर ग्राउंड फ्लोर अंत आसका तागेले मेडिसिन पुरा एक्सपेंडिचर पुरा आमी हें करून देर इज ब्रँड ओनली एक्सक्लूसिव पतंजलीचे प्रोडक्ट्स मात्र दवरून डॉक्टर फ्री कन्सल्टन्सी करता तुम्ही डॉक्टरी दवर करता डॉक्टर नाही यू हॅव टू हायर ए डॉक्टर या तशी इट्स अ कंपल्शन टू हायर ए डॉक्टर राईट ही हॅज टू सेंड टू द ट्रेनिंग फॉर पतंजली देन ताका सॅलरी एक 50% हांड दिवचे 50% पतंजली ओनली डॉक्टर डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर कॅन स्टार्ट himself yes ayurvedic doctor can start also Patanjali outlet koreta 1000 square feet 700 to 1000 square feet achantu tagele like investment kelari tantu anywhere
anywhere. No, there is parameters. the person comes and identifies the place or Yes, no, there should be एक पतंजली देखून अनेक पतंजली 7 किलोमीटर गॅप दा तेजपूर असता. वन पतंजली आउटलेट इज देयर 5 to 7 किलोमीटर्स गॅप असका तेजपूर असता. ऑल ओव्हर इंडिया खंयचे कॉर्नर ऑलमोस्ट पुरा पतंजली असता. मंगळूर उडुपी तशी मस्त कडेन असता. त्या पुरा पॅरामिटर्स पळोवन त्यांनी अलॉट करतात पतंजली. आणि तुमकां आणि रामदेव बरे कनेक्शन आसा. आनी केत ना रामदेव रामदेव बाबा आता बिकॉज ऑफ कोरोना आता खंयचे येता वो पब्लीक हे ना न्ही जाल्यार पीपल आर आस्किंग रामदेव बाबा येपा बरें तशी मस्च्यान निमित्त आसता ती आपण ती म्हणून अँड पीपल आर रेडी टू कॉन्ट्रिब्यूट ऑल्सो. तांणी कॉन्ट्रिब्युशन दिवन या ताजे एक्सपेन्सीस तागेले ताणेल कुडल्या तागेले एक सेक्युरिटी टीम आसता ताका ही थ्रेट विंगड रांतू बरो आसता. तो म्हणल्यार कितले जण येता ते कितले एक 50 जण 50 जण आसता. तागेले वैद्यालय डॉक्टर्स टीम येता तागेले ಒಟ್ಟು तागेले योगा टीचर्स आसता ती मागीर तागेले सेक्युरिटी टीम आसता आनी लोकल सेक्युरिटी तागेले ಒಟ್ಟು आसता. मिनिमम 50 to 60 पीपल आसता तागेले ಒಟ್ಟು. मंगळूरांत येदो व्हड रामदेवाचे तुमी एक तितले नियर अँड डियर पर्सन आसा म्हणून मस्त जाणांक गतना. दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. अरे हाऊ हंबली ए पर्सन मे बी म्हणल्यार डॉक्टर ज्ञानेश्वर नाईक एक बेस्ट एक्झाम्पल. थँक्यू सर. बेस्ट एक्झाम्पल कित्याक मरे तुम्ही फ्री सेवा करतात आणि करतात. वॉट इज युअर फ्युचर गोल एक मॅसेज दिवची जाल्यार तुमी मेसेज दिवचे कसं म्हणून सांगल्यार आमी खंयचे तुमगेले इंट्रस्ट खंयचे आसा की इन वीच सब्जेक्ट युअर इंट्रस्ट ತಂತೂಚೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕೆಲವೇ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ತುಮಕ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೀವು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಮೇಲೆ ತಂದ್ರೆ ತನ್ನಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮೇಲೆ ಬರ್ತೇವೆ. तुमका वयर येवका जाल्यार उरलेल्यांक वयर हाडून येवका. वी विल बी अबोव देम. एनिवे दॅट इज नॉट ओनली इन पैसा. तुम्ही हाचे दीस पडलेला म्हणके खंयचे आमचे खंयचे अष्टमी दीस मडकी पडले शहरांत वयर आयल्यार तोय वयर. करेक्ट सेम आमकां म्हळ्यार ओनली नॉट इन मॅटर ऑफ मनी तांतू मात्र म्हणणे पर्सन शूड बी ए गुड पुरा जनाक एक परिचय आसता पुरा जन हेल्प केल्यार एक 100 योगा टीचर्स केले म्हणल्यार इफ 100 योगा टीचर्स आय हॅव फॉर्मड देन all 100 people recognize me. Tanto in the same way if it is 1000 the 1000 people will recognize me and tanga kitla kade free yoga class karta ki I have contacts from each and every corners of Karnataka. Particularly in any corner of Karnataka we have contacts particularly in yoga field kanche kasane samasya. That is my happiness. So that is why amka franchisee Patanjaliche hangadiಲ್ಲ. That is run by our own Dakshin South India antu is a second shop from Patanjali. There are more than 10,000 outlets all over India. त्या देखून आमगेले इंटरेस्ट खंयचे सब्जेक्ट आसा की तांतूं आमी कॉन्सन्ट्रेट केल्यार एवरीथिंग वील कम सक्सेसफुल. डॉक्टर ज्ञानेश्वर नायक तुम्ही 1 घंटा पोर आमच्या दर्शकांक यू हॅड गिवन ए अबंडंट नॉलेज टू द पीपल. आनीक जावं जाल्यार तुमचे नंबर सांगून सोडा. आमगेले नंबर पतंजली चिकित्सालय 22111040 22111040 or 090 म्हणून पतंजली चिकित्सालय हांगा बिजयंत आसता. देव बरोबर म्हणटा तुमी हांगासर येवन 1 घंटो पोर आमच्या दर्शकांक फुल नॉलेजफुल जावन दिल्ल्या ह्या माहिती खातीर कोंकणी भाशेन एकत्र ह्या कार्यक्रमांत तुमी येवन केल्ल्या सेवेक आयर आरोग्य भाग्य पुराय तुमकां तुमच्या लायफान मेळों दी तुमच्या फॅमिलीक मेळों दी आनीक तो आमी पतीचो देव तुमकां आशिर्वाद दिवन म्हणून मागता. धन्यवाद. कोंकणी भाशेन एकत्र ह्या कार्यक्रम आसलो आमच्या मध्ये आसलो डॉक्टर ज्ञानेश्वर नायक एक पतंजली आयुर्वेदीक डॉक्टर जावन एक आपणाचे एक साधन जावन एक कॉर्पोरेशनांत काम पर्यंत सोडून आमच्या मध्ये आसलो आनी आतां आमी हांगासर होस्ट केलें. तुमकांय ह्या कार्यक्रमाक येवंक जाल्यार तुमी म्हाका कॉन्टॅक्ट करा. हांव रविमंडी करता कोणी केदाळे तुमकां मेळटा. तुमी हर एक पोटी ब्रेसर राखो रावन हे कार्यक्रम पडले तुमकां देव बरें म्हणटा. हांव रविमंडी करता कोणी परत मेळया. नमस्कार.